नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रादेशीक आराखडो 2021 करचो रद्द, खासा ग्रामसभांनी केली मागणी। नाका तितले रुंद रस्ते आनी झोनिंगा वेल्यान लोक जाळावले। 5 डिसेंबर मेरेन गोंयभरच्या आराखड्याचे चित्र सरकारा सामकार स्पष्ट। प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावपा खातीर आपल्याक प्रस्ताव आयला म्हणपाचे लुईझीन फालेर स्पष्ट न्हयकार ना। विचारल्यार म्हणटा कांयच खबर ना। उत्तर पूर्वेंतल्या वेंचणुकांत आसा बिजी। राष्ट्रीय सहकार सप्तक सोंपले। सहकार मळार बऱ्यापैकी वावर करपी जैतिवंतांक भेटयले सहकार पुरस्कार। खेळा मळार पणजे जाल्ली आशियाई रग्बी 7 माळेची फायनल जिखले हाँगकाँग। चीनाक मारले 43-0 पॉयंटांनी। युएईन तिसरी सुवात, भारत 7वे सुवातीर। कंपालावेलो खेळा प्राधिकरणाचो ग्राउंड रग्बी आनी हेर खेळां खातीर बऱ्यापैकी तयार करपाची एससीजीची येवजण 2 म्हयन्यां भितर काम जातलें पुराय। खेळांचो सुदारतलो दर्जो। आता खबरो विस्तारान। आयतारा जाल्ले कितलेशेच ग्रामसभांनी प्रादेशीक आराखडो रद्द करचो म्हूण मागला। प्रादेशीक आराखड्याचेर आयतारा जाल्ले सगळ्या खासा ग्रामसभांनी आराखड्याक खर विरोध केलो। चडशा जाणांनी आराखडो रद्दच करचो म्हूण मागला। अजून फुडल्या आयताराय आराखड्याचेर खासा ग्रामसभा जावपाच्यो आसात। 5 डिसेंबर मेरेन गांवांतले गोंयच्या प्रादेशीक आराखड्याचे चित्र सरकारा सामकार स्पश्ट जातलें। प्रादेशीक आराखड्याक एके वटेयां ग्रामपंचायती जाल्यार दुसरे वटेयां सरकारांतलेच आमदार मंत्री आराखड्याक विरोध करपाक लागल्यात। साश्ट, बार्देश, तिसवाडी, दिवचल, सत्तरी ह्या वाठारांतल्यान फाटल्या म्हयन्याभरांत कितल्याशाच पंचायतींनी आराखड्या आड झोनिंग आनी रस्त्याचे रुंदाये वेल्यान विरोध खर केला। सरकार म्हणटा लोकांक नाका त्यो गजाली आराखड्यांतल्यान काडटले। हे खातीर सरकारान पंचायतीक सुचोवण्यो आनी हरकती कळोवंक 5 डिसेंबर मेरेन मुजत दिल्या। म्हूण पंचायती आतां खासा ग्रामसभा घेवंक लागल्यात। मात सगळ्यांचो आराखड्याक विरोध। आयतारा ग्रामसभेत चिमलाच्या लोकांनी प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्दच करपाची मागणी केली। नाका तितले रुंद रस्ते आनी सेटलमेंट झोन केल्ल्यान चिमलाच्या लोकांनी आराखड्याक विरोध केला। रुडाल्फ फर्नांडीसूय ह्या वेळार उलयलो। आमकां प्लॅन नाका आनी ह्या पयलीं आमचें हेच धोरण आसलें, तेंच आसतलें। हय, डिमांड केला। हेच नाका, स्क्रॅप कर, रोड बीन तशें हें गायना, सगळें स्क्रॅप। कुर्का पंचायतीच्या प्रादेशीक आराखडो ड्राफ्ट समितीची एक खासा बसका आयतारा जाली। लोकांनी केल्ल्यो सुचोवण्यो भायर मारून वेगळोच आराखडो केला अशें पंचायत म्हणटा। ते आराखडो बदलचो म्हूण मागतात। All the committee members had sent this plan. A draft plan was sent earlier to the town and country planning, but what is being sent here is a total builder-friendly plan. People like Milrock, then Sachin Parab, Salgaonkar, all their lands have been converted and put into settlement zone. Committee has decided that they will send the plan which was sent earlier by the draft plan committee to the TCP, and if the TCP doesn't approve this plan of ours, then any new projects which have been proposed in these areas will not be passed by the panchayat. साश्टीतल्या वारका, कासावली आणि धर्मापूर शिर्ली पंचायतींनी आराखडो रद्द करचो म्हणून थाराव घेतला।
फक्त ग्रामसभांनीच न्ही, खुद्द सरकारांतल्या कांय आमदार मंत्र्याकय सध्याचो आराखडो मान्य ना. कुडतरेच्या लोकांच्यो मागण्यो मानून घेतल्यार प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची कांयच गरज ना अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान प्रुडंटाच्या जागोरांत उलोवन दाखयलें. तुम्ही एनोमलीज आसा त्यो काडपाच्यो सोडून प्लॅन स्क्रॅप करा कित्याक म्हणटा इतलेंच म्हाका लास्ट प्लॅन स्क्रॅप जाल्लो जाय काय प्लॅनांतली एरर्स काडली जाल्यार यू आर खुश. आमगे एरर्स काडले जाल्यार प्रॉब्लेम ना. एरर्स काडली जाल्यार प्रॉब्लेम ना. सो यू डोंट वांट स्क्रॅपिंग पर से. सगळे पर से आमगेले सगळे डिमांड्स मुगे यू आर हॅपी विथ VP2 स्टेटस गिवन टू कुर्तोरी द होल सालसेट. हुंची VP2 माय status. कॉन्स्टिट्युएन्सी आय डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लेम. कामुर्ले ग्रामसभेनूय प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची मागणी केल्या. पोंबुर्फा पंचायतीनूय आराखडो न्हयकारला. हणजुणा पंचायतय प्रादेशीक आराखड्याक विरोध करता. नार्वे पंचायतीची गायतारची ग्रामसभा तर प्रादेशीक आराखड्या वेल्यान 5 वरां चल्ली. तांणी आराखड्याक विरोध केला. फुडल्या आयतारा आनीकय कांय ग्रामसभा जावपाच्यो आसात. 5 डिसेंबर मेरेन गोंयचे प्रादेशीक आराखड्याचें चित्र सरकारा सामकार स्पश्ट जातलें. मात सध्या वारें पळयल्यार पंचायतीक आराखडो मानवल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावपा खातीर आपल्याक प्रस्ताव आयला ही खबर लुईझीन फालेर स्पश्ट न्हयकारना. प्रस्तावाचेर विचारल्यार लुईझीन म्हणटा ताका कांयच खबर ना. सध्या तो उत्तर पूर्व राज्यांतल्या वेंचणूक प्रचारान बिझी आसा. लुईझीन विधानसभा वेंचणुके पयलीं प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन आपापल्या मतदारसंघांनी नोकऱ्यो जाय म्हूण मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर काँग्रेसींतल्या फुडाऱ्यांचो दबाव येवंक लागला. काँग्रेसींतलीच सुत्रां सांगतात ते प्रमाण वेंचणुके पयलीं प्रदेश काँग्रेसींत कांय म्हत्वाचे आनी मोठे बदल जावपाचे आसात. काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष बदलपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेसींतल्या दिल्लीच्या सुत्रां प्रमाण आदलो मुख्यमंत्री लुईझीन फालेरो प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष जावपाचो आसा. सुभाष शिरोडकरान विधानसभा वेंचणुके खातीर शिरोड्या प्रचार चालू केले उपरांत प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षाची सुवात लुईझीन भरतलो. दिल्लीची म्हत्वाची राजकीय बसका आटपून दाबोळी विमानतळार देंवतनाच प्रुडंटान लुईझीनाक विमानतळार गाठलो. तो ही गजाल स्पश्ट न्हयकारना. आपल्याक खबर ना, आपूण सध्या बिजी आसा इतलेच परत परत सांगता. तुम्ही आता दिल्लीच्यान येयला अशें आयकूं येयला की तुम्ही नेक्स्ट गोवा GPCC प्रेसिडेंट जावपाचे आसा. ना रे बाबा, आय एम व्हेरी बिझी विथ द इलेक्शन्स इन द स्टेट्स वेअर आय एम इन चार्ज. ओके. जर तुमकां I have got elections in Manipur in February. जर तुमकां So I am terribly busy there. In fact, I went to Delhi and came back only because of that. The गोवा chief प्रदेश minister- हे जे तुमकां हे दिले जाल्यार I don't even know anything what is happening in Goa. नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही No, Baba. I don't know anything. I just went yesterday to Delhi, came back today to Goa. आता कमिंग इलेक्शन्स नुवें तुम्ही कॅन्डिडेट म्हणून रावतले काय? No. There's nothing like that. I am very, very busy with the elections in the states where I am in charge. उत्तर पूर्वेतल्या राज्यांनी काँग्रेसीचो प्रभारी म्हूण लुईझीनान भरपूर कश्ट काडल्यात. लुईझीन तसो ऑस्कर फेर्नांडीसाचो खास मनीस. काँग्रेसीच्या वेंचणूक युतीचो ताबो घेवपाक ऑस्करान सुरवात केल्या. मात आतां लुईझीनाच्या आमदार जावपाच्या सपनांचें कितें असोय प्रश्न आसा. इतले मजगती वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसींतले कांय फुडारी आपल्या मतदारसंघांनी जॉब कोटा जाय म्हूण मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर दबाव हाडपाक लागल्यात. शेनवारा मडगांवां लोहिया मैदानाचेर जाल्ल्या काँग्रेसीच्या पदयात्रेंतले सभेत तर विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याक सरळ शिटकावणीच दिली. फातोर्डेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान नोकऱ्यो फातोर्डेच्या लोकांक पयलो दितलो, वाळपयच्या लोकांक न्ही. हे जर बाब दिगंबर कामतीन दवरलें मनान जाल्यार सगळे गोंयचे लोक ताजे बरोबर आसतले आनी म्हाका खात्री आहा असो पॉप्युलिस्ट मनशाक फुडें तुमी बी सपोर्टर आसतले. दाबोळेच्यान आमचो खबराकार सुरेन मडकयकार आणि मडगांवच्यान समीर भट. आशियाई रग्बी 7 माळेंत फायनलींत हाँगकाँगान चीनाचो 43-0 पॉयंटांनी धुंवर केलो. UAEन तिसरी सुवात जोडली जाल्यार 8 देशांचे सर्तीन भारत 7वे सुवातेर उरलो. पणजे डॉन बॉस्को ग्राउंडार जाल्ली ही सर्त डॉन बॉस्को स्कूल, खेळा प्राधिकरण, गोंय रग्बी फुटबॉल संघटना आनी भारतीय रग्बी महासंघान मेळून घडोवन हाडिल्ली. गोंयांत आशियाई रग्बी 7 माळीची आंतरराष्ट्रीय सर्त 2 दीस चल्ली. सर्तीची आयतारची फायनल म्हळ्यार गोंय रग्बी फुटबॉल संघटना आनी रग्बी कडेन संबंद आशिल्ल्या हेर गटां खातीर हो एक मोठो उत्सवच. आशियांतले रग्बीचे खडेगाठ पंगड हाँगकाँग आनी चीन आयतारा फायनलींत एकामेका सामकार आयले. हाँगकाँग निळे जाल्यार चीन तांबडे जर्सीत खेळ्ळे. हाँगकाँगान चीनाक तकली वयर काडपाक दिली ना. 43-0 पॉयंटांनी तांणी चीनाक मारले. मॅचीची पळयात कांय खिणचित्रां.
भारत निमणी सोडून एक सुवात वयर उरलो. भारताकय ट्रॉफी दिली. 6 मॅचींनी रोहन सेटनाच्या भारताच्या पंगडान फक्त 2 जैतां जोडली. How would you sum up the entire experience of having played top level rugby in Goa? The event in Goa was a great event, very well hosted, very well set up over here. Goa is actually a great place to come play rugby. It's got everything, got the beach, good atmosphere, perfect for sevens actually. So we're hoping to do a little bit better, but then started off a bit badly in the earlier games of the day. So then we're actually fighting for bowl. So at least we came away with some silverware, which is important. We had a couple of injuries in our team, and luckily I had listed him in the squad. So we had a couple of injuries, bit of a depleted squad with exams and all at the same time. So I actually asked him if he could come in and just help out when needed, and he did. इतली व्हडली आंतरराष्ट्रीय सर्त बरे तरेन घडोवन हाडली म्हूण गोंय खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसायान गोंय रग्बी फुटबॉल संघटनेची तोखणाय केली. Wonderful, amazing event. I saw 2 matches now. In the last 1 hour I was seeing rugby. So maybe it's a sport come to stay. The local rugby union as well as the Indian rugby union and the Asian rugby union brought this particular sport to Goa. Yesterday and today we have seen a lot of matches. So if you see the sport from close, it has a lot of similarities with football, though football is not a body contact sport. But we feel that people who have played football could also get attracted towards this sport. And we see a very bright future for rugby in Goa and rugby in India. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.